CZMP येवजण पक्की करपाक सरकाराक कळाव जाल्ल्यान आनी खासा करून सँड ड्यून्स वळखप आनी ताचो थळाव्या नुस्तेमारींचेर तशेंच नुस्त्यांचो वेपार आनी पर्यावरणाचेर कितें परिणाम जातलो ह्या विशीं लोकांच्या मनात भंय आसा अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. विसंगतीक लागून आनी गोंयकारांच्या विरोधकाक लागून प्रकल्प रद्द केल्ल्याचें मंत्री निलेश काब्रालान सांगलां. मजगतीं सँड ड्यून्स येवजणेचे फेरविचार करप गरजेचें आसा. सँड ड्यून्स वळखपाक एजन्सी अपयशी थारल्या असो आरोप आलेक्स सिक्वेरान केला. मिनिस्टरान उत्तर दिलां ताजेर एक क्लियर कट कळटा की NCSCM म्हणून जी चेन्नई बेस्ड एजन्सी आहा जांकां हो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन करपाचें काम आतां दिलां तांणी हे सँड ड्यून्स वीच आय एम पॉयंटींग आउट इन पर्टिक्युलर हे तांणी एरियल फोटोचेर केल्या. हें उत्तर मंत्र्याचें सांगता. म्हळ्यार NCSCM म्हणटा ते गोंया येवन पळोवपाक ते सोदनात. स्पीकर सर, मिडिया रिपोर्ट्सा प्रमाणे अशें कळटा की विदाउट स्टेपिंग इन टू गोवा this NCSCM has shown 35 lakh square meters of sand dunes, out of which 70% are in South Goa. Subsequently, जी expert committee म्हणून मंत्र्यान रेफरन्स केला, गोवा फाउंडेशन आनी कोण तांणी 90 लाख स्क्वेअर मीटर दाखयला. सो स्पीकर सर, पहिले म्हणल्यार what are sand dunes? Sand dunes are geographic formations of sand along the beach. Speaker sir, accurate identification of the sand dunes is essential for the protection of the beach and the protection of livelihood of Goans. हांगा बीच प्रोटेक्ट जावंक जाय आनी बिचाचेर जे धंदे करतात इन्क्लुडींग शेकवाले नुस्तेकार हांचे पोटूय लायव्स एंड लायवलीहूड दोनूय प्रोटेक्ट जावपाची गरज आहा. आनी स्मॉल बिजनेसीस म्हणटा शेक्स बिक्स येता ते. सो हाजे खातीर हांव मागतां इन द इंट्रस्ट ऑफ द कोस्टल एरियाज एस्पेशली साऊथ गोवा, कित्याक 70% साऊथ गोवा एफेक्ट जाता. हाजो अर्थ हांव अशें म्हणना की सँड ड्यून कापून उडोवचें म्हणून हांव म्हणना. हांव म्हणटा की ताजें आयडेंटिफिकेशन सारकें जावप हें गरजेचें आनी आयडेंटिफिकेशन जातना लायव्स आनी लायवलीहूड्स पळोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, My question, therefore, before the Honourable Minister for Environment and Climate Change is whether the GCZMA has written to the NCSCM regarding the assessment and ground truthing reports, whether the GCZMA has demanded that these additional sand dunes that they have identified be included in the plan. What my colleague, senior colleague Alex Babu sangta, ki to identify the ports and put inside. One side people are saying that if you put port then Sagarmala project will come. Speaker sir, we had that exercise of removing the port limits because of the same reason, because of the fear of the people. Second thing is CZMP, Speaker sir, my colleague is saying that the expert committee members have shown a lot of this. Basically, when they went, it was a theoretical survey they did. And what NCSM done is scientifically. There's a discrepancy. What Vijay Babu is saying that you have shown more. You are saying that GCDMA expert members have shown, like I will just give you an example. In Salset Taluka itself, only one Taluka itself, the GCDMA expert members who had gone showed 4,43,0894 and NCSM showed 2,31,115. There's a difference of almost 2,11,979, which is by the expert committee members.